सो दाखयता तुमकां ही पळय ही आसा ती ऑर्डर जी हांवें ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करून यूज करून सुद्धा पळयला. तर इलेक्ट्रॉनिक आसा. सो गाइज भरपूर अशी नाही गरमी जाता, इतली गरमी जाता ना आनी दनपारचे म्हणटा तशें एक जाल्ले आसा आनी ह्याच गरमेन आनी वतान म्हणटा तशी नाही. आमची नेबर काकी जी आसा नाही ती कुळागर आपले क्लीन करता. सो व्हिडिओन नाही तुमकां आवाज येवं शकता कारण ती सारण मारता थंय. सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर दनपारचे एक जाल्ले आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो भरपूर असो लेट स्टार्ट करता हांव. कारण नाही सध्या गोष्टी तशें पॉसिबल जायना व्हिडिओ बीन करपाक कारण खुबशे सामान आसा ते आपल्या जाग्यार पडटा मॅनेज करता. सो हेतून नाही मातसोसो टायम वयता आनी तुमकां ऑलरेडी हांवें एका व्हिडिओन सांगलेलें की टाटा स्कायचे कनेक्शन सुद्दां घेवपाचें. सो फायनली ते कनेक्शन जाल्ले आसा आनी म्हणटा तशें आनीक 2-3 दिसांनी प्रॉपर फ्री जातले. आनी त्याच बरोबर रिक्वेस्टेड रेसिपी सुद्दां आसले जे हांव एक्चुअली शेअर करूंक पावना. सो म्हटलें चल एटलीस्ट आयज व्हिडिओ स्टार्ट करूया आनी एक तरी रेसिपी जी रिक्वेस्टेड आसा ती म्हटलें शेअर करूया. सो अशें आसा. सो ही जी रेसिपी रिक्वेस्टेड आसा पळय ती म्हाका एक्चुअली रेंटेड घरान आसले पळय तेन्ना रिक्वेस्ट येयल्ली. बट तेन्ना गोष्टी पॉसिबल नासले कारण सामान शिफ्टिंग बीन चालू असले, अर्दे हांगा अर्दे थंय. तेका लागून जी रेसिपी आहा ती थंयच उरली. सो म्हटलें चल आयज शेअर करूया. आनी आयज जी रेसिपी शेअर करपाची आहा ती सिंपल आसा. चड व्हडलोसो लॉंग प्रोसेस हांव तुमचे बरोबर शेअर करचें ना. झटपट जाता अशी शेअर करतले. आनी त्याच बरोबर म्हाका एक तुमचे बरोबर म्हाजी ऑर्डर येयल्या ती सुद्दां अनबॉक्सिंग करून शेअर करपाक जाय. सो अशें आसा. सो सगळ्यान पयलीं आमी ना रेसिपी पळोवन घेवया, तेच्या मागीर ती ऑर्डर जी आसा ती मागीर तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो आयची रेसिपी जी आसा ती आसा कुयटाची पिठी. सो ती 3-4 जाणांनी म्हाका ही रेसिपी जी आसा ती रिक्वेस्ट केल्ली आनी पिठी जी आसा ना ती म्हाका अजिबात लायक ना कारण म्हाका वेज तितले लायक ना तेका लागून. आनी हांगसर हांव न्हय लॉंग प्रोसेस तुमचे बरोबर शेअर करचें ना. म्हटल्यार कुळीज भाजून भड्डून हे गोष्टी शेअर करचे ना. हांवें रेडीमेड पॅकेट हाडला तेचेच हांव तुमचे बरोबर रेसिपी करून शेअर करतले. म्हटल्यार कशें कितें कुयटाची पिठी करतात ते सांगतले तुमकां. ओके. सो चला तर कुयटाची पिठी कशी कितें करता ती तुमकां दाखयता. त्याच बरोबर तुम्ही म्हाका सांगा तुम्ही कशें कितें करतात. जर कितें चुकलें आसत जाल्यार म्हाका ते चेंजीस करूंक गावतले. ओके. सो आमी जशी करता कुयटाची पिठी तशी तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो चला तर किचनान या रेसिपी पळोवन घेवया आनी त्याच्या मागीर रेसिपी जाल्या उपरांत ऑर्डर जी आसा ती अनबॉक्सिंग करूया. ओके. सो चला तर आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. सो ही जी कुयटाची पिठी आसा ना ती सिंपल आसा. त्याच बरोबर म्हणटा तशें तेजें साहित्य सुद्दां भरपूर कमी आसा. सो सगळ्यान पयलीं आमकां जाय तें म्हटल्यार पीठ, कुयटाचें पीठ. सो हांगसर हांवें अशा तरेन रेडीमेड पीठ घेतलेलें आसा. पळोवं शकता तुमी. तुमकां जाल्यार तुमी घरच्या घरात सुद्दां कुळीत बारीक करून भाजून तशें सुद्दां करूं शकता. बट हांगसर हांवें रेडीमेड अशें पॅकेट घेतलेलें आसा. पळोवं शकता. आनी हांगसर कुळीत पीठ म्हणून सुद्दां दिल्लें आसा. सो धाकटें पॅकेट हांवें एक घेतलेलें आसा. आनी हे जे पॅकेट आसा न्हय ते तुमकां सुपर मार्केटान बीन इजिली मेळटले. सो हे पळय. तेच्या उपरांत हांगसर आमकां जाय ती म्हटल्यार इल्लीशी ओली कोथंबीर. तेच्या मागीर हांगसर 2-3 अशी सोलां घेयात तुमी. तेच्या मागीर हांगसर इल्लीशी सोय जाय आमकां. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय गरम उदक घेतलेलें आसा. आतां हांगसर हांवें गरम उदक यूज केला. तुमकां जाल्यार तुमी थंड सुद्दां करूं शकता कारण पीठ जे आसा न्हय तें आमकां गरम उदकान मिक्स करून दवरूंक जाय. सो तुमकां जाल्यार तुमी हांगसर थंड उदक घेया. तेच्या मागीर इल्लेशें हांगसर तेल घेतलेलें आसा. तेच्या मागीर हांगसर आले लसूण पेस्ट घेतल्या. सो तुमकां जर अशी रेडीमेड पेस्ट यूज करपाची ना जाल्यार तुमी आले आनी लसूण यूज करूं शकता. तेच्या मागीर एक कांदो कट करून घेतला बारीक असो. तेच्या मागीर इल्लीशी हळद, हांगसर चवीनुसार मीठ घेवपाचें आनी त्याच बरोबर जशें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे हांगसर तुमी मिरसांग यूज करा. सो हांगसर हांवें न्हय एक मिरसांग फकत यूज केल्या. तुमकां जाल्यार हेच्या बदले तुमी मसालो सुद्दां यूज करूं शकता बट मिरसांग बरी अशी. सो अशा तरेन हे साहित्य आसा. तर सगळ्यान पयलीं हे जे पीठ आसा न्हय ते आमी गरम उदकान अशें मिक्स करून दवरया. हांगसर न्हय आतां पीठ जे आसा ते एका आयदनान आमी काडून घेवया. तर त्याच बरोबर हांगसर पीठ जे आसा न्हय ते हांव म्हणटा तशें हाफ यूज करतले आनी हाफ जे आसा ते दवरतले नाल्यार भरपूर अशी जातली तेका लागून. सो हे पळय जितले तुमकां जाय न्हय तितले तुमी यूज करा. तुमकां जाल्यार फूल पॅकेट सुद्दां हांगसर तुमी यूज करूं शकता. बट हांव इल्लीशी करतले तेका लागून हांगसर इल्लेशें पीठ ऍड केलें. हे पळय
बाकीचे हाफ जे आसा न्हय ते हांव तशेंच दवरतले. तेज्या मागीर हांगसर आमकां ऍड करपाक जाय ते म्हटल्यार गरम उदक. सो परत सांगता, तुमकां जाल्यार तुम्ही थंड यूज करू शकता, बट हांगसर हांव गरम यूज करता. सो जितले उदक जाय तितले तुम्ही ऍड करा. आमी मातशी पातळूच करतली, तेका लागून चड उदक ऍड केला. तेज्या मागीर हे जे आसा न्हय ते बरे तरेन मिक्स करून घेया. भितर बॉल बॉल अशे उरपाक जायना. सो बरे तरेन हे मिक्स करून घेवंक जाय. आणि हे मिक्स करून न्हय सायडीक दवरतले हांव आणि फणणी रेडी करतले. तर हे पळयात बरे तरेन अशे मिक्स करून घेया. भितर बॉल अशे अजिबात जावपाक जायना. तर हे पळयात. सो बरी अशी मिक्स करून घ्या. हे पळयात. सो हे जे आसा न्हय ते आतां हांव सायडीक दवरतले आणि त्याच बरोबर फणणी रेडी करून घेतले. सो हे आतां अशेंच सायडीक दवरया. हे पळयात. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव आतां न्हय तेल ऍड करतले. जितले जाय तितले तेल ऍड करा. तेज्या उपरांत हांगसर कांदो ऍड करा. तो बरो न्हय असो परतून घ्या. सो हांगसर हांवें न्हय प्रॉपर एक कांदो यूज केला. जशी तुम्ही पिठी करतली त्या प्रमाणे हांगसर कांदो ऍडजस्ट करून घ्या. हे पळयात मातसो बरो परतून घेया तो. तेज्या उपरांत हांगसर आतां हांव मिरसांग ऍड करतले. सो ही पळयात. तुमकां मिरसांग ऍड करपाची ना जर जाल्यार तुम्ही तेज्या बदले मसालो यूज करा, गरम मसालो. मसाल्याची सुद्धा खूप बरी जाता. सो हे पळयात हे दोनूय बरे मिक्स करून घेया. तेज्या मागीर हांगसर हांव घालतले ती म्हटल्यार आले लसूण पेस्ट. सो ती बीन बरी मिक्स करून घेया. तेज्या मागीर हांगसर न्हय हांव इल्लीशी हळद ऍड करतले. सो हे बरे मिक्स करून घेया. कांदो मातसो न्हय बरो शिजोवन घेया. मागीरूय बरे तरेन शिजतलो, बट हांगसर बरे तरेन असो परतून घेया. सो आतां हांगसर हांव न्हय म्हणटा तशें जे पीठ आमी मिक्स करून दवरला पळय ते ऍड करतले. सो हांगसर जे पीठ तुम्ही मिक्स करून दवरला ते ऍड करा. आणि बरे मिक्स करून घेया. कारण भितर अजिबात असे बॉल जावपाक जायना, तेका लागून कंटिन्युअसली असे मिक्स करून घेवंक जाय. आणि त्याच बरोबर आता हांगसर न्हय उदक घालून ऍडजस्ट करून घेया. जितली तुमकां पातळ दाट जाय त्या प्रमाणे हांगसर उदक ऍड करपाचें. सो हांगसर हांव आतां उदक ऍड करतले. हांव मातशें पातळूच दवरतले कारण मागीर भरपूर दाट जाता तेका लागून. सो हे बरे तरेन आता मिक्स करून घेया. आणि कंटिन्युअसली न्हय ढवळीत राहा. तर हांगसर आता आमी मीठ ऍड करूया. सो चवीनुसार न्हय हांगसर मीठ ऍड करा. आणि मिक्स करून घ्या. गॅसीची फ्लेम जी आसा न्हय ती मिडियम दवरा, म्हणजे गुटले गुटले जावचे ना, नाल्यार भरपूर असे बॉल्स कशे जाता.
आणि कंटिन्युअसली मिक्स करा. हे पळय हांगसरने आता खतखतो येवपाक स्टार्ट जाता. त्याच प्रमाणे म्हणटा तशें जसो खतखतो येवपाक स्टार्ट जाता त्या प्रमाणे हांगसर पिठी जी आसा न्हय ती सुद्धा दाट जावपाक स्टार्ट जाता. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता. सो तुमकां जशी दाट जाय जशें पातळ जाय त्या प्रमाणे तुम्ही एडजस्ट करा. कारण हांवें पयलींच म्हणटा तशें उदक घालून चड पातळ दवरला कारण मागीर ती खूब दाट जाता तेका लागून. सो हांगसर खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो पळोवंक शकता तुम्ही. तर आता भितर ऍड करूया ते म्हटल्यार आमी सॉल्ट. 2 सोलां ऍड करतले. सो तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही सोलां ऍड करा मातशे आंबट अशें टेस्ट येवपाक लागून. बाकी तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही ऍड करा ऑर ना सुद्धा ऍड केले जाता. सो ही पळय आता दाट जावपाक हांगसर स्टार्ट जाली पळोवंक शकता तुम्ही. हे पळय सो वास भरपूर बरो येता. जर तुमकां कुळीत म्हणटा तशें भाजून बारीक करून त्या प्रमाणे सुद्धा दाखोवपाक जाय जाल्यार तशें सुद्धा तुम्ही म्हाका कमेंट करून सांगा. बट हांगसर रेडीमेड पॅकेट यूज करून सुद्धा न्हय भरपूर टेस्टी जाता. हे पळयात. आनी थोड्या जाणांक खूब पिठी जी आसा ती खूब लायक म्हणटात तशी. सो हे पळयात वास भरपूर बरो येता. सो आता आनी एक प्रॉपर म्हणटा तसो खतखतो येयलो काय मागीर भितर ओली कोथंबीर सोय बीन ऍड करपाची. ही पळयात बऱ्या तरेन खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो पळोवंक शकता तुम्ही. तर आता भितर सोय ऍड करूया. सो जितली सोय जाय तितली तुम्ही सोय ऍड करा. हांव हांगसर चड ऍड करचे ना आनी इल्लीशी सोय ऍड करतले. ही पळयात. तेच्या मागीर हांगसर ओली कोथंबीर ऍड करा. ही पळयात. आणि पिठयेक जो वास सुटला पळयात भयंकर सामको. सो हे सगळे आता बऱ्या तरेन मिक्स करून घेया. ही पळयात. सो हांगसर आमची झटपट अशी पिठी जी आसा ती रेडी आसा. ही पळयात. सो तुम्ही बीन ही ट्राय करा मुद्दाम. पळोवंक शकता तुम्ही चड पातळ बी ना चड दाट बी ना मध्यम अशी हांवें दवरल्या. आनी वास तर टेस्टी येता सामको. आनी त्याच बरोबर कलर सुद्धा बरो येयल्लो आसा पिठयेक आमच्या वापरपाक. अशा तरेन आयची रेसिपी झटपट अशी आमची रेडी आसा. तुम्ही मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सुद्धा सांगा कशी आसली ती. आनी मुद्दाम सांगा ही कोण कोण आपल्या घरा करता आणि एन्जॉय करता ती. कारण खूप जणांक लायक आसा ही रेसिपी. सो ही पळयात. सो अशा तरेन आमची रेसिपी आयची रेडी आसा. सो गायज किचनातले काम करून घेतले तशेंच डायरेक्ट येयले आनी कपडे सुकत घालून घेवया म्हटले. आनी थोडेशे कपडे आसले. आता तुम्ही चिंता आसतली की इतले लेट कपडे सुकत घालता काय म्हणून. तर हय कारण ऑलरेडी सकाळीच मम्मीन कपडे जे असले नाही ते सुकत घालून घेतलेले. आता थोडेशे असले सो ते म्हटले घालून घेवया. आणि त्याच बरोबर आता आमकां कपडे जे आसा न्हय ते भायर सुकत घालपाची गरज पडना. गॅलरीनूच बरे तरेन वत येता आनी बरे तरेन सुकोवंक गावता सामके. आनी हो स्टँड आसात. एक्चुअली हो स्टँड जो आसा न्हय तो पावसान आमकां चड यूज जातालो. बट आतां हांगसर येयल्याक तर भरपूरूच यूज जाता. आनी अशे तरेन म्हणटा तशें कपडे सुकत घालून घेतले. आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें म्हाज्या मायंडान आसा गॅलरीन बीन म्हाका स्टीलची पायपां बीन म्हणटा तशी फिक्स करून घेवंक जाय कपडे सुकत घालपाक. बट सद्या म्हटल्यार एडजस्ट जाता न्हय सो मागीर एकदांच करपाक जाय. तेच्या मागीर किचनान येयले. किचनानूय थोडेशे काम आसले. किचनान सुद्धा खुबशे गोश्टी म्हाका अरेंज करून घेवंक जाय. सो एकदांच म्हाजो प्लॅन आसा म्हटल्यार हांव ड्रील करपाक हाडटले एक हेल्प आफयतले. लास्ट टायम कसो ड्रील करपाक आफयल्लो लायक अ कर्टन एंड ऑल. सो जे हूक लायिल्ले पळय तशें म्हटल्यार किचनान सुद्धा अरेंज करपाक जाय प्रॉपर. सद्या किचन आसा तसोच हे केला आमी कारण अजून तशें कांय सेटिंग चेंज करूंक ना. आफयलो जाल्यार म्हटल्यार एकदांच आफयतले आनी सगळ्या किचनांतले जे कितें आसा ते ड्रील करून घेतले. मागीर ती गॅलरीन पायपां आसा कपडे सुकत घालपाक ती सुद्धा म्हटल्यार एकदांच ड्रील करून घेतले. अशे तरेन प्लॅनिंग आसा. आनी किचन आमकां
म्हटल्यार किचन जो आसा न्हय तो खूब जाणांक आमचो लायक जालो. सो ताका लागून खरेंच थँक्यू. प्लस घरान सुद्दां खूब जाणांक लायक जालो. सो किचन धाकटो आसपाचो बट बरे तरेन आसपाचो. आनी किचनान सुद्दां हांव प्लांट्स म्हणटा तशें एड करतलें. सो हांगसर थोडे प्लांट्सांक हांवें उदक बीन घालून घेतलें. थोडीशी प्लांट्स जी आसा ती हांवें घरान एड केल्ली आसा, मागीर केन्नाय तुमकां पळोवपाक गावतली. सो अशे तरेन आसा. तेच बरोबर आतां मिक्सर मागीर इंडक्शन हे गोश्टी सुद्दां प्रॉपर सेट करून घेवंक जाय. आजून तशें कांयच हांवें सेट करून घेवंक ना, एकदांच घेतलें. मेन शिफ्टिंगेचो हें आसलो, आमच्या घरान आमी शिफ्ट जाली. सो हे जे गोश्टी आसा बारीक बारीक ते सुशेगाद करूं शकता. मेन आमची गडबड आसली ती शिफ्टिंगेची. हेजी कांय गडबड ना, एकदां घरान येयली तें व्हडलें. तेज्या उपरांत बाकीचे गोश्टी जे आसा ते टायम टू टायम जातले. बरोबर की ना? कमेंट करून सांगात म्हाका. सो गायज फायनली म्हणटा तशी जेवली बीन आनी तेच बरोबर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता जेवन बीन. आनी तेच बरोबर इतली गरमी जाता ना, भयंकर अशी म्हणटा तशी भरपूर रावो नजो, इतली गरमी जाता. सगळे फॅन एक्चुअली चालू आसा घरान, तरी बट जी गरमी जाता पळय ती सांगपा सारकी ना. सो आतां भायर बसल्या अशा आनी म्हटलें व्हिडिओ करूया. सो जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें की एक ऑर्डर आसा ती अनबॉक्सिंग करपाची आसा म्हणून. सो ती हांव आतां अनबॉक्सिंग करतलें. आनी तेच बरोबर थोड्या जाणांनी म्हाका सजेशन सुद्दां दिल्लें आसा. म्हटल्यार वदळ तुमी पयलेच आसतलें, झाडांक बीन उदक घातलें हांवें. सो थोडे फारशें काम आसलें तें वदळ करून घेतलें. आनी थोड्या जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार सुद्दां सांगलां की सुप्रिया तूं घरान प्लांट्स बीन आतां दवरूं शकता म्हणून. सो इंडोर प्लांट्स जे आसा न्हय ते म्हाका एक्चुअली स्पेशली वचून नर्सरीन हाडपाक जाय. थोडेशे सिलेक्टीव आसा ते. सध्या तर आजून हांव वचोंक ना नर्सरीन. मागीर गेल्या उपरांत तुमकांय बीन दाखयतलें हांव कसले प्लांट्स हाडटले आनी घरान एड करतले. तरी बट थोडे फारशे विंडोंचेर बीन हांवें दवरलेले आसा. सो अशे तरेन आसा. बाकी आतां म्हणटा तशें आमी ऑर्डर जी आसा ती अनबॉक्सिंग करूया. ऑलरेडी अनबॉक्सिंग केल्ली आसा, ओपन सुद्दां केलें. ही जी ऑर्डर आसा न्हय म्हाका ती 4 दीस पयलींच रिसीव जाल्या आनी फ्लिपकार्टाचेर हांवें ऑर्डर केलें. सो दाखयता तुमकां. ही पळय, ही आसा ती ऑर्डर जी हांवें ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करून यूज करून सुद्दां पळयलां. तर इलेक्ट्रॉनीक आसा. सो कितें आसा तें कळ्ळें आसतलें तुमकां. हें पळयात, आयडिया लागली आसतली. सो तुमकां दाखयता एक्झॅक्ट कितें आसा तें. कितली आयदनां बीन येयल्या ती. सो हे जे आसा न्हय ते अशे तरेन येयल्ले आसा. पळयात, म्हटल्यार ज्युसर मिक्सर आसा हो, बुलेट ज्युसर मिक्सर आसा हो. आनी म्हाका जाय आसलो, खूब दीस हांव प्लॅन करतालें घेवपाक जाय म्हणून. बट म्हटलें जेन्ना घरान वयतलें तेन्नाच घेवया. सो ताका लागून हांवें आतां ऑर्डर केला. आनी ऑर्डर बी इतल्या बेगीना येयल्या ना, म्हटल्यार हांवें न्हय ऑर्डर केली आनी 2-3 दिसां भितरूच म्हाका ही रिसीव जाली. सो अशे तरेन आसा. बाकी दाखयता तुमकां फटाफट म्हणटा तशें. सो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग केलें तर ताका लागून प्लास्टीक बीन कांय ना. सो हे घेयला, म्हटल्यार जे आयदन आसा ताका लावं शकता आमी. कॅप येयल्लें आसा. तेच्या मागीर 2 आयदनां रिसीव जाल्या. सो एक आसा तें म्हटल्यार धाकटें, हें पळय. दुसरें म्हणटात तें हे. सो हे जे आसा न्हय ते ऑलरेडी आमी यूज करून पळयलां. बऱ्या तरेन बारीक जाता. आमी ड्रायफ्रुट्स बारीक केल्ले आनी बऱ्या तरेन बारीक जाता सामकें. लायक पावडर टायप सुद्दां करूं शकता तुमी. सो हे पळयात, हे आसा तें. आनी म्हटल्यार 300 ml मेरेन उरता हितून. आनी व्हडले जे आसा न्हय ते 500 ml आसा. 500 ml आनी आसा 300 ml. सो अशे तरेन 2 म्हाका रिसीव जाल्या आनी बऱ्या तरेन आसा. तेच्या मागीर मेन तुमकां हे दाखयता. सो हो जो आसा न्हय तो बुलेट मिक्सर ज्युसर आसा जो हांवें ऑर्डर केला. तर हे एक आसा आयदनां. अशे तरेन ते यूज करप. हे पळयात. सो बऱ्या तरेन आसा आनी मेन म्हटल्यार बारीक बरें जाता. सो अशें आसा. तेच्या उपरांत हे पळयात, मेन जो आसा तो हो आसा. सो अशे तरेन आसा, पळोवं शकता तुमी. हेवी आसा. हांगसर ताका बटन दिल्लो आसा ऑन ऑफ करपाक लागून. सो अशे तरेन आसा हो. आनी हो म्हाका एक्चुअली पडला 1400 रुपया. सद्या ऑफरी चालू आसा दिवाळेचे. सो ताका लागून हांवें हो फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केल्लो आनी चडशे फ्लिपकार्टाचेरूच हांव ऑर्डर करता. सो होय बीन केल्लो. आनी हे पळय हांगसर भितर सुद्दां मेन्शन केलां अनलॉक लॉक कशें कितें करप तें. सो हांवें एकदांच यूज करून पळयलां आजून तर. सो फुडें फुडें प्रॉपर रिव्यू मागीर दिता तुमकां.
सो सध्या तर एकदाच हांवें ट्राय केला, बाकी बऱ्या तरेन आसा, हेवी आसा मेन म्हटल्यार, आनी तेच्या भायर सगळें दिल्लें आसा हांगसर कशें कितें यूज करप, कितें कितें बारीक करूं शकता, कितें घालूं शकना, कितलो टायम यूज करप, कितल्या टायमा उपरांत तें बंद करप, अशें बीन सगळें दिल्लें आसा. ड्राय म्हटल्यार ड्राय वेट कितें कितें यूज करप हें सगळें दिल्लें आसा. आनी तेच्या मागीर एक अशें दिल्लें आसा धाकण, कॅप म्हणटा तशें, जे आमी हेका बीन लावं शकता, जे हांवें आजून ओपन करूंक ना. सो अशे तरेन ही ऑर्डर आसा. सो ही म्हाका ऑर्डर 1400 रुपयांक पडल्या, प्रॉपर म्हणटात तशी, आनी बऱ्या तरेन आसा. सद्या ऑफरी चालू आसा न्हय. सो हे पळय बुलेट मिक्सर ज्युसर आसा हो हांगसर दिलाय पळय, अशा तरेन आसा हो. आनी म्हाका जाय आसलो हो एक्चुली, कारण खूब दीस हांवें वेट केलो की हो घेतले फायनली घरा येयले तशें घेतलो हांवें. सो तुमकां जाय जाल्यार लिंक दिता हांव. आनी हेचे रिव्यू इतले बरे आसा ना, मेन म्हटल्यार रिव्यू पळोवनूच हो हांवें ऑर्डर केला. रिव्यू खूब बरे आसा आनी हेचेर आय थिंक सो 2000 या 3000 समथींग कितें तरी रिव्यू आसा, म्हणजे 2-3 हजार लोकांनी रिव्यू दिल्ले आसा, तेका लागून हांवें ऑर्डर केला. म्हटल्यार बरो आसा रिव्यू तेका लागून. सो असो आसा कसो आसा कमेंट करून सांगात. सो रेसिपी बीन करतना आतां यूज जातलो आमकां, बारीक आतां कितें ड्राय फ्रुट्स बारीक करूंक जाय, चटणी करपाक जाय जाल्यार हो खूब इजी आसा, कारण आयदनां जी आसा ना ती बरी आसा, क्यूट येतात हे आनी हे. सो अशा तरेन आयदनां आसात. सो ही आसली म्हाजी ऑर्डर म्हणटात तशी, आनी जी तुमकां दाखोवपाची आसली 4 दीस पयलीं येयल्ली, बट दाखोवपाक मातसो लेट जालो. सो फायनली तुमकां दाखयली. तर गायज असो आसलो आयचो म्हजो व्हिडिओ म्हणटा तसो. सो आतां व्हिडिओ जो आसा तो हांगसरूच एंड करया, कारण मागीर खूब व्हडलो जाता तेका लागून. आनी सद्या शॉर्ट व्हिडिओ हांव दवरतलें, म्हटल्यार कामूय म्हजें जातलें प्लस व्हिडिओ करप सुद्दां जातलें अशें तरेन. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयची रेसिपी आवडली आसतली. रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यानुसार देव बरें करूं. आनी रेसिपी कशी आसली हे कमेंट करून सांगा, आनी तुमी कशी कितें करता हे सुद्दां कमेंट करून सांगा. प्लस ऑर्डर कशी कितें आसली, म्हटल्यार जो ज्युसर हांवें ऑर्डर केला, बुलेट जो ऑर्डर केला तो, सो तो कसो आसा तो सुद्दां कमेंट करून सांगा. सो चला